हाका म्हणटा पांयाची पानां विकताचें आसल्यार ताचो कोडो करून पिवंक जाय. हो कोडाचो जोर आयल्यार ताचो उपयोग करता आनी हो सोडून फुडें एक झाड ल्हान वो व्हड जावन एक वेळेचेर दिसती पडटा ते कसल्या ना कसल्या उपयोगाक पडटाच. अनुभव आसलोल्याक ते कळटा पूण अनुभव नासलोल्याक ताचो वापर करूंक मात कळना. स्वामी एक सांग, हाका कितें म्हणटा? हाका म्हणटा कान कातरो. कान दुखल्यार हाचो लेप फातरी कानाक लावपाचो. स्वामी त्या दिसा तुवें म्हाका पळय तुळसी आनी हें किरायतें दाखयिल्लें न्हय? वय तुळसी तणयेक आनी किरायतें दोतान कुजुमेत करून पिवपाक सारकें? सारकें थोडें मोव शिकलोय तूं. आतां तूं रानान वच आनी तुका हांवें दाखयल्यान ती पानां एकठांय कर आनी म्हजे लागीं हाडून दी. म्हजो वखदां करपाचो वेळ जालो. दीस माथ्यार पावच्या पयलीं म्हज्या वखदाक फळ मेळच्या खातीर हांवें ती करूंक जाय. बरें.
जुबी कोण? हांव. हा म्हजे भाशेन तू तुका चुलो करताले? होय. आनी तू कोण? रुबी. ओ, ताळ्याचो साद आयकॉन हांव समजोलें कोण तरी म्हाका उलो करता म्हूण. ओ, ही म्हजी सदांचीच संवय. ह्या वाठारांत हांव पयलेंच फावट. म्हाका हांगाची थोडी म्हायती दिवशी. मातशे फुडें बेशी तर हो पळय दूधसागर धबधबो मेळटा. त्या दोंगरा सकयल आमचो गांव आसा. ह्या वाठारांतल्या लोकांक त्या धबधब्याचें उदक जीव आनी प्राण. गांवचो लोक शेत कामत आनी हेर कांय कामायज करून आपली उत्पन्न केलेली पिकावळ करून शारांनी विकतात आनी आपलो दिसपटो सोडयता. हे वाठार हिरवी निसर्गान मोडला आनी सैमीक शांत शीतळ वातावरणात खऱ्यांनीच एक स्वर्गाचो बाग कसो अनुभव मेळटा. होय. वाटेर येता आसतना हांवें तें दूद म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां आनी अनुभवलांय बी. तू जाणाय हांगा रावपी लोक सकयल्या वर्गाचो पूण उक्त्या काळजा मनाचो. गांवच्या लोकांक मार्गदर्शन करूंक आमचो 80 वर्साचो वरिश्ट आसा. फक्त स्वामी ताचें नांव. झाडा पाल्याचो वयस तो. ताच्या उतरा शिवाय त्या गांवांत कांय हालोय ना आनी कांयच दोलोय ना. ओ, तर ताका ह्या वाठाराची सगळीच म्हायती आसतली न्हय. ताचेशी म्हजी तूं मुलाखत करशी. तो झाडा पाल्याचो वयस आसतोल्यान चडसो वेळ वखदां तयार करपाच्या कामात गुंतलेलो आसता. जेन्ना तो तरुण आसलो तेन्ना झाडां पाळां तो आपूण खूद एकठांयतालो. पूण आतां तो जाणटो जालोल्यान हो ताचो वावर हांव करता. तूं करता? होय. कसलीं झाडां पाळां एकठांय करप ताणें म्हाका शिकयला. रुबी! पूण ह्या वरिश्ठ दोंगरांनी भिराकूळ रानवटी जनावरां आपलें बिराड करून आसा. ताकाच लागून खास म्हजे सुरक्षे खातीर म्हज्याच नांवाचो उलो मारून म्हज्याच तडाचो साद एको आयकून सांगात घेता आनी फुडली वाट बिराडती वेळ चलता. ओ, पूण हे दोंगर, धबधबे, निसर्ग आनी प्रितूम ज्या कुळाक देवान दिलोलें एक केरीत दायज. पूण आनी कितलो काळ आमकां मेळत काय? अशें तूं कित्याक म्हणटाय? तूं एक झाडा पाल्याचें वयस? ना, शिकवान हांव एक वकील. पूण गरजे पुरते समाजीक वावुरपी एक एक्टिविस्ट, क्रांतिकारी. क्रांतिकारी? आनी हे आमच्या खेड्या गांवांत कसली क्रांती करूंक आयला? तुज्या लागीं तर कसलीच हातयारां ना. हातयार घेवन सुस्तात आनी राखण करतात ते देशाचे फौजी. आमच्या असल्या क्रांतिकाऱ्यांचे हातयार जावन आसा पेन आनी शिकप. जाल्यार मुनीस, संस्था व सरकार सायंटिफिक, इकॉलॉजिकल व इकॉनॉमिकल विचार करिनासतना ह्या सृष्टीचे निसंतोन करूंक सोदतात. तेन्ना आमी तांकां विरोध करता. तूं जाणाय पर्यटकाचे दोंग घेवन हांगा जायते जाण शिकारी घेता. सुकणीं जानवरां मारून हांगचे निर्माण काबार जावचे तेंगशेर पावला. ए, तूं बी म्हाका फोटोवन शिकार करून घेवंक नाय न्हू? ना, पूण विकासाच्या नांवान दुडवाची लॉन्स घेवन ह्या वाठारांतली झाडां कापून हांगा ओरिश्ट ब्रोकोल फाडूंक सोदता. तांची हांव वासपूस करूंक आयला. वय वय आयकलां हांवें. हे तरेन सृश्टीचें निसंतोण जालें जाल्यार आमचें कितें जातलें? हे कोण? तुजे मनीस? तुमी कोण? कितें? तूं म्हाका वळखनाय? हांव रान, वीज, पर्यावरण मंत्री. मोतरी? हाच्या पयलीं ह्या खेड्या गांवांत मोतरी कोणाचो मनीस केन्नाच येवंक ना. तुमी अकस्मात हांगा कित्याक आयल्यात? अरे बाबा, तू कितें उलयता? ओ मंत्री, हे तुमगेली गांवची उदरगत करपा आयला. उदरगत आयज पर्याक हे खेड्या गांवचेर खंयच्या सरकाराचें लक्ष वचोंक ना. देखून आमचो सरकार ह्या तुमच्या वाठाराची उदरगत करूंक पोत तिडकीन वावरता. कितें? ह्या रानाची उदारगत जातली? बाबा, उदरगत न्हू, हे पुराय संघाचे रूपच बदलतले. आणि हेच फायदो
तुमकां जातलो तुमकां तू झाडाय मंत्री साहेबा कोण ना कोण ह्या रानात येता आणि त्याच झाडा कापून व्हरता ताची कोणाकूच खबर आसो ना आमचेच मनीस ते तुमचे मनीस आणि असंच म्हणून ते चोर म्हूण झाडा कापून चोरून व्हरून हे रान एक अरोणे केला झाडां कापली जाल्यार कसलो फरक एक हजार झाडां कापली जाल्यार 1 लाख नवी झाडां लावंक जाता निघून मंत्री साहेबा उभी झाडा लायात हे रान परत झाडांनी भरात हाचो लाभ आमकां मेळचो ना जाय फुडले पिळगेक तरी मेळूं दी आस्ते आस्ते लावंक जाता पण पयलीं आमच्या सरकाराची कल्पना साकार जावं दी खंयच्याच सरकारान ह्या धबधब्याचो उपयोग करूंक चिंतूंक ना देखून आमचो सरकार ह्या धबधब्याचेर बिजली उत्पन्न करूंक एक व्हडलो थर्मल प्रोजेक्ट बांदूंक येवचिता